नमस्कार, हांव उर्मिला प्रभू, an international storyteller and story coach. तुम सगळ्यांक मिगेल चॅनलांत हार्दिक स्वागत. काली कर्नाटका असेंब्ली पोलाचे रिजल्ट आयले. मेजॉरिटी काँग्रेस, आय थिंक सो 136 आणि BJP 65. आता लेखले अशें इत्याक म्हणून मोदी आयला थंय प्रचार करूचेका. तागेल वोट अमित शाह वरकेन आयिल्ले दिसता, खंडीत गोत ना म्हाका, पूण तो आयिल्लो दिसता. आनी मस्त सकट प्रचार केले, बजरंग बली की जय वरकेन मळलींची सकट केले. तेद्दा नाही काँग्रेस विन, BJP 65 कळ्ळें. या क्लियर कट मेजॉरिटी ऑफ काँग्रेस आनी काँग्रेस रूल आलेकले इत्याक म्हणून. त्या जाली की ना की ते वॉट्सॅपार सकट चालू आस आनी कसं ते हांग वरकेन ट्विटरार सकट कळ्ळें कसं म्हणून पाकिस्तान की जय खंय. ये देवा, काँग्रेस विन वळकुडले पाकिस्तान की जय वे. या काँग्रेस आणि पाकिस्तानाचे कसं रिलेशनशीप हांगा आसवे, कसं रिलेशनशीप म्हाका गोत ना, पूण अशी जाला आनी अशी चालू आसा. इत्याक आमी काँग्रेस इंडियन पार्टी नव्हे, काँग्रेस सेक्युलर खंय. सेक्युलर म्हळकुडले ओन्ली एक रिलीजन वे तांकां. इंडियाचें ओरिजिनल हिंदुइजम रिलीजन तांकां गोतू ना वे. अशी आसवे मग तुम्ही खंडीत तिळसुका. इत्या म्हळ्यार ह्या पळोवन म्हाका खंडीत आनी म्हाका मस्त बेजार जाला, कळ्ळें. इत्या म्हळ्यार आमी सकट जाण सेक्युलर म्हणून आमगेले मूळ स्थानाचे कसन सनातनी धर्म ताका आमी रेकग्नायज करनाची. ताका आमी कसं ताजे विशय कसं उलयल्यार आमी रायट विंग म्हूण जाता. आमी कसं आमी सकट क्लोज्ड मायंड बॅकवर्ड म्हूण जाता. अशी इत्याक आमी आमगेले कापड, आमगेले धारेमणी, मंगळसूत्र, आमी आमगेले कसं धर्म, आमी आमगेले कसं फेस्टिवल परब ते सकट सेलिब्रेट केल्यार आमकां त्या सकट आमकां ताजे विशय आमी एक म्हळ्यार आमकां मस्त गोत्तू वरकेन ना तें एक आसा. आनी आमी ह्या सकट केल्यार वरकेन आमी सकट आमगेले एक बॉक्सान घालताची. त्यावे म्हाका एक नमुने बेजार दिसता. इत्या म्हळ्यार आमगेली आतां सांगिल्ली तशी मूळ स्थानाचे आमी आमगेली आमी उलोवका, आमी आमगेले हाजे विशय गर्व करका आनी आमी फूड लोकून आमगेले एकची वसुदैवम कुटुंबकम. सकणाक आमी येस म्हणटाची, सकणाक यो म्हणटा, सकट आमी हिंदुस्थानांत आसाची. आनी हिंदुस्थान वरकेन म्हणून ना, एक म्हणारी इंडिया एक कंट्री के ताका दोन नांव. एक इंडिया असं, एक भारत असं, एक 3 नांव पळय. एक इंडिया, एक भारत आणि एक हिंदुस्थान, कळ्ळें. मग त्या सकट कसं उलोवचें ना, ओन्ली इंडिया मात म्हणून आमी आमगेले हिंदुस्थानाक भारताक रिफर करता तशी. आनीक एक मेन म्हळ्यार आमी कसं ह्या सकट केल्यार आमीची आमगेले हांगा मस्त आमी मुखारशिनाची, आमीची आमकां जाय आशिल्ली तशी आमी विचार प्रेजेंट करनाची. इत्या म्हळ्यार आमकांची आमी कसं म्हळ्यार आमकांच आमगे लज्जिकी, मर्यादकी, उणेपण दिसता. ह्या सकट आमी ह्या सकट सोडून आमी सकणान वोट्टू मेळका. आनीक एक म्हळ्यार आय थिंक सो BJP येयनी. इत्या म्हळ्यार आमगेले भितरीची BJPन कितले सकट लढायो, कितले सकट गलाट केला. आणि काँग्रेस तांणी सकट रूट, तांणी सकट ग्राउंड वर्क आशिल्लें तांणी सांगलें. तांणी त्या हिजाब कॉन्ट्रवर्सीचे खंडापटी फायदे करून आमी हिजाबा खातीर आसाची अशी सांगून ह्या आमी मुखार केला. कसलेंय कारण आसूं
आमी एक लक्षांत दवरका, आमी एक आमगेल म्हत्वाकांक्षी दवरका म्हळ्यार काँग्रेस येवो एके BJP येवो, आमी आमगेल धर्म, आमी आमगेल हिंदुत्व, आमी आमगेल विचार आमी स्ट्रॉंग दवरून आमी मुखार वचका. म्हाका कसो करता म्हूण खंडीत हाजे विशय गोत ना. इतलें गोत आसा की हांव ह्या म्हाका कसो बिलीफ अशें ताजेर हांव फॉलो करता. तुमगेले कसले स्टेप्स आसा, तुमगेले कसले प्लॅन आसा आसल्यार खंडीत शेअर कराची. इता म्हळ्यार येंचे टायम आतां शेअर करचे. 2024 लोकसभा इलेक्शन आसा, ताचे पयस फुडें तुमी आनी हांव आमी सगळे जाण वोट्टू मेळून ह्या कसले घडामोडी करपाची. म्हाका गोत आसा तुमी खंडीत मिगेल वोट आसाची, तुमी खंडीत आमगेल धर्मा वोट आसाची, तुमी खंडीत आमगेले हिंदुइजम वयर आसाची म्हूण. वय नव्हे. थँक्यू आयकलेल्याक. ओके.